वास्को कोळसो हाताळणी वाढीव प्रकल्प आणि ड्रेजिंग विशयाचे चालू आशिल्ले जनसुनावणेचो ब्रेस्तारा 7वो दीस आसलो। 7व्या दिसा पर्यावरण मोग्यांनी कोळसो प्रकल्प आणि ड्रेजिंगाक विरोध उक्तायलो। 7व्या दिसा जाल्ली भौशीक सुनावणी कायद्याक धरून जाल्ली ना। एमपीटी म्हायती लिपोवन दवरूंक सोदता। सरकारान मध्यस्थी घेवन एमपीटीन सादर केल्ल्या एआयएचेर एनआयओ मार्फत अभ्यास करून तीनूय प्रकल्प फाटी घेवचे अशी मागणी पर्यावरण मोग्यांनी केल्या। अर्डेक्सको खातीर वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा। पब्लिक हियरिंग आज कंडक्ट करता चालू आहा। दिस इज अ शॅम। हे पब्लिक हियरिंग सारकें जालें ना, कायदेशीर जालें ना आनी एमपीटीन जे करपाचें आसलें इन्फॉर्मेशन शेअर करपाक जाय आसलें स्टेक होल्डरां मदें तें ताणें केलें ना आनी ते विलिंगूय ना करपाक। आतां पळय तो आन्सर पळय कितें दिता आमी आयकता फाटल्यान ते फकत ताजी हेच ते वाचून दाखयता। तेंची पळय आमी क्वेश्चन रेज केले ताचेर कांयच एक जबाब तांचे कडेन ना कित्याक तो बोगस EIA ताणें मांडलेलो आहा। आनीक एक्चुअली हेतून आमचें गोंय सरकार मदीं पडपाक जाय। ही पळय EIA ताणें केल्या ही स्पेसिफीक 3 प्रोजेक्टांचेर आहा ती सारकी ना। आख्खो एमपीटीचो बिझनस प्लॅन पळय आहा ताचेर एक इम्पॅक्ट स्टडी जावपाक जाय आनी गोंय सरकारान तांकां सांगपाक जाय, फोर्सफुली सांगपाक जाय आनी ही स्टडी एनआयओ थ्रू जावपाक जाय। एनआयओ आमची पळय संस्था आहा, ही नॅशनल लॅबोरेटरी पळय आहा ती गोंय आहा। गोवा स्पेसिफीक तेणी स्टडीज भरपूर केल्ली आहा आनी तांकां एक्चुअल इम्पॅक्ट फाटली कितल्या वर्सांचो तांचे कडेन रिकॉर्डांत आहा डॉक्युमेंट केल्लो। सो एनआयओ घालून गोंय सरकारान एमपीटीक सांगपाक जाय सगळी हे तिनूय प्रोजेक्ट फाटी घे, एक टोटल इम्पॅक्ट स्टडी जावची। लोकांचेर, नुस्तेकारांचेर, आमच्या बायोडायवर्सिटीचेर किती इम्पॅक्ट जाला तो 10 जाणां मदीं दवरचो आनी मागीरच तेजेर एक डिसिजन घेवपाक जाता सगळ्यांनी मेळून। हे ड्रेजरिंग करून करून बायणां 2 वर्सां कंटिन्यू जालें, स्लँडिंग जायत वयता। आतां तेच भाशेन हिंगा वास्कोय जातलें। ते स्टॉप करपाचें ड्रेजरिंग आनी पोल्युशन कोळसो जो आहा ते स्टॉप करपाचें आनी एमपीटीन पयलींच चालू दवरपाचें। 96 तेच्या पयलीं कितें येतालो, साकर येतालें, तांदूळ येतालें, गंव, हें कितें पोल्युशन ना तें करपाचें न्हू।